आयजूच आमी एक न्यूज आर्टिकल पळयल्लो आसा आनी तातूंत आमी वाचतात की मोतीनगर हे एंटायर एक्वायर करून त्या लोकांक रिहॅबिलिटेशन करतात म्हणजे अंडर पीपीपी मॉडेल म्हणून सांगता ते रिहॅबिलिटेशन करपा आसा आनी हे कोणाक सांगपाक गरज ना. इट इज अ फॅक्ट, सगळें खबर आहा. ही आयडिया ही नवी जी स्कीम काडली आहा ती आमच्या मडगांवच्या आमदाराची, हे सगळ्यांक खबर आहा. आनी तातूंत ते सांगतात की एक कमिटी काडटा म्हणजे एक कमिटी हे करतात, स्थापीत करतात. तातूंत डेप्युटी कलेक्टर, म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियर आनी कोण अकाउंट्स आसलो अशें करून एक कमिटी स्थापीत करता म्हणटात ते. आनी हे कमिटीक 2 म्हयन्याचो टायम आसा. तांणी जे कितें आहा तें सगळें प्लॅनिंग करून हें करपाचें, फायनलायज करपाचो प्रोपोजल फॉर हे रिहॅबिलिटेशन अंडर पीपीपी मॉडेल. आनी हेवूय सांगतात की फंड्स वेदर स्टेट गव्हर्मेंटाचे काय सेंट्रल स्किमाचे हे फंड्स देखून खंयचे यूज करपाचे हे कमिटी डिसायड करतात म्हणजे. आतां मडगांवच्या आमदाराची कमिटीची जी हिस्ट्री सांगल्यार लोक अजाप जातले. आमी टेंडर प्रोसेस स्टार्ट केलो फॉर हाका ससऱ्यार प्लांट घालपाक. आनी तेन्ना जेन्ना सगळे टेंडर प्रोसेस बी जालो आनी हाजो जो फेवरेट कोण आशिल्लो प्लांट दिवपाक तो क्वॉलिफाय जायना म्हण आनी एक कमिटी म्हण काडली, हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर ससडो म्हण, आनी तातूंत तो चेअरमॅन. आता ती कमिटी 2010 साकून अजून पासून तीच कमिटी घेऊन चलयता ते. हरशीं सांगपा म्हळ्यार ती इनवॅलिड. ज्या दिसाक फोमेंतो ससऱ्या वयल्यान एक्झिट जालो त्या दिसा साकून ती कमिटी इनवॅलिड. तरी सुद्दां तो गोंयचे चीफ मिनिस्टर यूज करून ती कमिटी अजून पासून जिवंत दवरपाक सोदता, आपले कितें आहा तें सादोवन घेवपाक. सो असली तेजी हिस्ट्री जावन आसा ह्यो कमिटी फॉर्म करता तेन्ना. लास्ट टायम पार्लिमेंट इलेक्शना पयलीं त्या लोकांक मतीनगरा लोकांक तांकां मिसगायड करपा खातीर तांणी हावस टॅक्स लायट म्हण तांकां हें दिलें, एक स्वप्न दाखयलें. आमी जेन्ना तांकां हें करताले, जागृत करपाक सोदताले की ते हावस टॅक्स फक्त रेव्हेन्यू कलेक्शनाक आनी तांकां हावस टॅक्सा इलिगल म्हण ILL म्हण हावस नंबर दिल्लो. त्या टायमार तेणी मतीनगरात तांकां भडकोवन आमी जेन्ना कॅम्पेनिंगेक गेल्ले ते आमच्या आंगार येयले. पूण लोक आज शाणो आसात, इवन मतीनगरा वयलो लोक शाणो आसा. ही सगळी कितें तेगेली दिशाभूल करपाची, मिसगायड करपाची ही जी स्वप्न जी तो दाखयता आज सगळ्या मडगांवकारांक कळून येयल्लें आहा की हो कांयच करना मडगांव, फक्त आपले स्वार्थ सादयता. हे लोकांकूय कळून येयलें आनी ताका पार्लिमेंट इलेक्शनां दाखयल्लें आसा. आतां तेन्ना साकून आज पासून ताजो जो मडगांवचो ग्रीप आसा तो वसत आसा, तो कमी जायत आसा. आनी ते ताका कळून येयल्लें आहा की ताजो ग्रीप ऑन मारगांव इज गोईंग ऑन आनी लोक ताका हें करनात. आतां कितलेशेच लोक उलोवपाक लागले आहा तेजेर. पयलीं फक्त म्हणटाले शॅडो कावन्सिल सावे कुटीनो हेच उलयता म्हण, पूण आज आमकां एकदम सॅटिस्फॅक्शन जाता की बर लोक आज ताजे इनकॅपेसिटीचेर उलोवपाक लागले आहा. आनी दॅट इज हे आमी सांगपाक म्हळ्यार तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता, कित्याक ते ओपनली येवन जें कितें रॉंग चलता तेजेर आवाज उठयता म्हणून. आज जेन्ना ताजो ग्रीप वचपाक लागलो आहा तो कशे भाशेन आपलो फोर्ट सांबाळपाक सोदता आनी त्या खातीर ही कमिटी म्हण काडपाक सोदता एक्विशन करपाक. हे फक्त लोकांक आनी मतीनगरा वयल्या लोकांक पयसले हे दिशाभूल करपाचे आनी हे स्वप्न दाखोवपाचे एक प्रयत्न आसा. हांव मागता की लोकांक ह्या असले तेजे कमिटीची जी स्वप्नां, कमिटीची जे हे कारस्थान आहा ताजेर चड बळी पडचे न्ही, कित्याक तातूंतल्यान कांयच येवपाना. इतली आमी सामको गॅरंटी आजच्या दिसा गॅरंटी सांगपाक शकता आमी तुमकां.